नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया इसवण मसाला फ्राय, किंगफिश मसाला फ्राय। तर ताच्या खातीर ही हांवें पोस्तां घेतल्या, ही पळयात, ही हांवें पोस्तां घेतल्या, बरी फ्रेश आसा आनी बरी पातळ कापल्यात। तर सगळ्यान पयलीं आमी ताका मसालो लावन घेवया। ताच्या खातीर हांवें अर्दो चमचो हळदीची पावडर घेतल्या आनी 1 चमचो मिरचीची पावडर घेतल्या। तातूंत आमी घालुया चवी पुरते मीठ आनी मिक्स करून घेवया। थोडेशें तातूंत हांव उदक घालता। उदक घालून आतां ते आमी अशी पोस्तांक लावन घेवया। पोस्तांक मसालो लावन जालो। आता आमी मसालो आमकां कितें लागतलो करपाक तो पळोवया। तर आमकां थोडोसो मसालो ग्राइंड करून घेवपाक जाय, ताका लागून हांवें कोथमिरेचो पालो घेतला। आमटाण हांवें थोडी घेतल्या, टॅमरीन तर ती हांवें भिजत घालून घेतल्या। तशेंच थोडो कांदो वाटपाक आमकां जाय। अर्दो चमचो हळदीची पावडर घालता, मोठो 1 चमचो मिरचीची पावडर। हातूंत आतां आमकां थोडेशें उदक घालपाक जाय आनी ताजी फायन पेस्ट करून घेवपाक जाय। पळयात, अशी करून एकदम आमकां फायन पेस्ट करून घेवपाक जाय। आतां आमी मसालो करून घेवया। तर ताच्या खातीर हांवें पॅन गॅसार तापत दवरला। तातूंत आमकां 2 चमचे तेल घालून घेवपाक जाय। तेल तापलें तशें 2 चमचे आले लसणीची पेस्ट, आले लसणीची पेस्ट आमी तेलार मातशी परतून घेवया। आले लसणीची पेस्ट परतून जाली तशी आमी तातूंत घालुया मसालो आमी ग्राइंड केला तो। आतां आमकां अजिबात उदक घालपाचें ना, उदक घालपाक जायना। उदक आमी वाडटा आसतना घातलेलें तितलेंच पुरो जाता। तर ही आमकां बरी परतून घेवपाक जाय, शिजोवन घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम आमकां लो दवरपाक जाय। बरें मिक्स करून घेवया। तातूंत आमकां घालपाक जाय थोडें मीठ, चवी पुरतें मीठ। मसालो करता आसतना आमकां ढवळत रावपाक जाय, नाजाल्यार ती पोना लागता आनी जाता तितली सुकी करून घेवपाक जाय ही। हांवें आमटाणीचो वापर केला, ताज्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार तुमी विनेगर घालूं शकता 2 चमचे। आतां पळयात, मसालो आमचो एकदम सुको जाला आनी कडांनी हांगा सायडीन तेल सुटपाक लागला, म्हणजे आमचो मसालो हो तयार आसा। आतां हांव गॅस बंद करता आनी आमी इसवण फ्राय करपाक घेवया। आतां हांवें गॅसार पॅन तापत दवरला, तवो तापत दवरला। तर सगळ्यान पयलीं आमकां तातूंत तेल घालून घेवपाक जाय। आतां आमकां ताचेर इसवणाची पोस्तां घालपाक जाय। ही पोस्तां फ्राय करता आसतना आमी रवो लावप ना, अशीच मसालो लावन फ्राय करून घेवप। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। परतून घेवया। दोन्ही वाटल्यार आमकां बरी फ्राय करून घेवपाक जाय। परत एकदां परतून घेता हांव, कारण दोन्ही वाटल्यार आमकां बरी फ्राय करून घेवपाक जाय। इसवण तळटा आसतना कुरकुरीत करप ना, कुरकुरीत केल्यार तो कडक कडक लागता। ताका लागून जाता तितलो सॉफ्ट जावपाक जाय म्हणून लो गॅस दवरून फ्राय करप। नुस्तें आमचें तळून जाला, किंगफिश फ्राय जाला। आतां ते आमी दुसऱ्या प्लेटीन काडून घेवया। तर आतां आमचो इसवण फ्राय करून जाला। आतां ताका आमकां मसालो लावन घेवपाक जाय। आतां हो आमी मसालो केला तो ताच्या वयल्यान लावपाचो। असो आमकां दोन्ही वाटल्यान लावन घेवपाक जाय। आमकां मसालो दोन्ही वाटल्यान लावन घेवपाक जाय आनी ही तयार किंगफिश मसाला फ्राय, इसवण मसाला फ्राय खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की ट्राय करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करू ना जाल्यार सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ राहात। देव बरे करू।